सांखळे पालिका वेंचणुकेंत टुगेदर फॉर सांखळे पॅनलाचो धूप करून भाजपा पुरस्कृत पॅनलान आपली शेक दवरपाक यश मेळयला। एक बिनविरोध धरून 12 वॉर्डां मदल्या 11 वॉर्डांतल्यान भाजपा पुरस्कृत पॅनलाचे उमेदवार वेंचून आयल्यात। टुगेदर फॉर सांखळी अनपेक्षीत दपको बसतना ह्या पॅनलाचो धूप जालो। वॉर्ड नंबर 5तल्यान बिनविरोध वेंचून आयिल्ले प्रवीण ब्लॅगन सोडल्यार हेर एकूय उमेदवार जिखून येवंक ना। ह्या पॅनलाचे फुडारी धर्मेश सगलांनी आदली उपनगराध्यक्ष कुंदा माडकर हांच्या वाट्याक पराभव आयलो। मुख्यमंत्री डॉ प्रमोद सावंत हांच्या मतदारसंघात येवपी सांखळे पालिकेच्या निकाला कडेन सगळ्यांची नदर लागून राविल्ली। सांखळेच्या मल्टीपर्पज हॉलांत ही मतमोजणी जाली। यशवंत माडकार, आनंद काणेकर, दयानंद बोरयेकार, रश्मी देसाय, ब्रह्मानंद देसाय हे आदले नगरसेवक परत वेंचून आयल्यात। दुसरे वटेन भाजपा पुरस्कृत पॅनलाचे जे 11 उमेदवार वेंचून आयल्यात तातूंत 6 बायलांचो आस्पाव आसा। मजगतीं सांखळे पालिकेचेर बावटो हुबोवपाक यश आयिल्ल्यान भाजपा फुडारी आनी कार्यकर्त्यां मदीं खोस पातळ्ळा। 30 मतांना वॉर्ड नंबर 4 मध्ये जिंकून आलेले। मी माझ्या वॉर्ड नंबर 4 ची सर्व मतदारांना, माझे सर्व वोटर्सना मी मनापासून आभारी मानते। फाईट टफ झाला। माझ्या समोरचे जे कॅन्डिडेट होते खरंच स्ट्रॉंग कॅन्डिडेट, पण मी इतकं सांगायला बघते की जे मी 5 वर्षात त्या वॉर्डमध्ये काम केलेला आणि नवीन जो पार्ट मला भेटला त्या लोकांनी सुद्धा मला तसेच एक स्वागत केलं, मला प्रोत्साहन दिला। मी सर्वांचे माझे सपोर्टर्स, सगळ्यात महत्त्वाची म्हणजे माझे आमचे मुख्यमंत्री डॉ प्रमोद सावंत त्यांनी मला BJP पॅनलमधून तिकीट दिलं आणि ह्या वॉर्डमध्ये मला निवडून यायला संधी दिला। मी त्यांच्या मनापासून आभार मानते। तसेच माझे सगळे सपोर्टर्स, माझे कार्यकर्ते, माझे वेल विशर्स, माझी फॅमिली, मी सर्वांचे आभार मानते। मस्त झालं, पण मला विश्वास होता की मी किती कमी होत असो पण मी जिंकून येणार, कशाला माझ्या कामावरती मला विश्वास होता। जे मी काम केले लास्ट 2 पिरियडमध्ये त्या कामाला लोकांनी तोल दिला आणि मी परत एकदा निवडून आली आहे। सर्वांना थँक्यू, धन्यवाद। वॉर्ड नंबर 6 सल्ल्या कारणान माझ्या आईक दवरलेली, लोकांनी म्हाजेर विश्वास दवरलो। माझे फॅमिली मेंबर म्हणजे लोक माझे फॅमिली मेंबर आसले। गोंयच्या राजान म्हणजे डॉ प्रमोद सावंतान म्हाजेर विश्वास दवरलो की राया तूं आपलो कॅन्डिडेट जातलोच म्हणून, आनी भरघोस मतांनी तुका निवडून हाडपाचें काम आपूण करतलो। तशेंच जाल्यार आमी दोतोराक ओपन चॅलेंज केल्ली आयनानी रियाजान की दोतोर आमी 400+ वयतलेच। आतां आमी 400+ गेल्ले आसा आनी ह्यान फुडलें आमी सांगतात दोतोराक तूं सांखळे मतदारसंघांसून 18,000+ मतांनी निवडून येतलो। सगळ्यात पयलीं आमचे मुख्यमंत्री तांकां हांव सगळ्यात पयलीं थँक्यू म्हणटा की तेंच्यांनी म्हाका हो चान्स दिलो। तशेंच हांव आमचे प्रभारी संतोष मळेकर, आमचे कार्यकर्ते बूथ अध्यक्ष गोविंद कामत आनी आमचे सगळे युवा महिला हेंच्यांनी म्हाका सगळ्यांनी सपोर्ट केलो। हेंच्या सगळ्यांचे आभार मानता। तसोच म्हाका घरांतलोय सपोर्ट आशिल्लो, भायल्यांचोय सपोर्ट आशिल्लो आनी भारतीय जनता पार्टी तेज्या बरोबर सदांच म्हज्या बरोबर आशिल्ली आनी दोतोरान खास करून म्हाका भरपूर सपोर्ट दिल्लो आसा। आज हांव जे आसा म्हाजे सगळे म्हाजी कंप्लीट करून म्हाजी तसोच म्हाका बायलांचो, चेडवांचो आनी जाणट्यांचो सगळ्यांचो म्हाका आशिर्वाद आशिल्लो ते हांव आयज हांव आयची जी हिस्टॉरीक वीन जी आसा पळय ही डेडिकेट करता डॉ प्रमोद सावंत हांच्या विजनरी लिडरशिपीक आनी त्याच बरोबर भारतीय जनता पार्टीचे कार्यकर्ते जे तळागाळांत वचून तांच्यांनी काम केल्लें आसा आनी तेच कार्यकर्ते आयज भारतीय जनता पार्टी पुरस्कृत उमेदवार आनी आयज आमचे ते कावन्सिलर जाल्ले आसा। सो तांकां डेडिकेट करता आनी त्याच बरोबर जो सांखळी आमच्या सांखळेकारांनी जो मोग दाखयलो, तांणी जो आशिर्वाद दिलो त्या सगळ्या जाणां खातीर ही विक्ट्री हांव डेडिकेट करता। हांव एक सांगता, सांखळेकारांनी केन्नाच अशें म्हटलें ना की सांखळी डेवलपमेंट अशी जाली ना म्हणून, पण जेन्ना लोकल अर्बन बॉडी जी आसा ती आपल्या बरोबर आसची पडटा, काही थोडे आनी मुद्दे आपल्या हातीन घेवपा खातीर किंवा लोकल जे काम आसा पळय न्ही तें करपा खातीर डॉ प्रमोद सावंत हे स्थानीक आमदार आसून जायतो प्रयत्न जे आसा पळय ते करतालेच। पण जेन्ना लोकल अर्बन बॉडी आपल्या बरोबर आसता, स्थानीक म्युनिसिपल कावन्सील जेन्ना बरोबर आसता, ताका त्या कामाक आनीक उबारी मेळटा, सहज गतीन तें काम जाता आनी म्हाका दिसता तें जावचें म्हणून सगळे सांखळेकारांनी ठरयलें आनी ताच्या खातीर आयज आमकां येदे व्हडलें जैत मेळ्ळां। सांखळेकारांक आयज सगळ्यांक धन्यवाद दिवपाक सोदता, तुमी जितलो मोग दिलो, तुमी जो आशिर्वाद दिलो ताच्या खातीर आयज आमी सांखळी म्युनिसिपल कावन्सिलाचेर भारतीय जनता पार्टीचो झेंडो जो आसा ते फडकूंक शकले।
फोंड्या पालिका वेंचणुकेंत रायझींग फोंडा पॅनलाचो धूप करून फोंडा नागरीक समितीन आपलो शेक दवरपाक येस मेळयला. 2 बिनविरोध धरून 13 वॉर्डां मदल्या 8 वॉर्डांतल्यान फोंड्या नागरीक समितीचे उमेदवार वेंचून आयले, जाल्यार वॉर्ड नंबर 8, 11 आनी 12तल्यान रायझींग फोंडाचे उमेदवार वेंचून आयले. व्यंकटेश नायक हो उमेदवार अपक्ष म्हूण वेंचून आयलो. वॉर्ड नंबर 15तल्यान रायझींग फोंडाची उमेदवार गिताली तळावलीकार आनी भाजपा पॅनलाची उमेदवार संपदा किशोर नायक हांकां समान मतां पडिल्ली. तेन्ना लॉर्ड्सा वरवीं ही वेंचणूक जाली आनी रायझींग फोंडाची उमेदवार गिताली तळावलीकाराक जैत मेळ्ळें. हांव सगळे म्हाजे जे मतदार आसा आनी वेलविचरां तांचे हांव धन्यवाद मागतां की तांणी म्हाका एक संदी दिली तांकां सेवा करपाची तांची. तशेंच आमचे जे गोंय राज्याचे चीफ मिनिस्टर आसा प्रमोद सावंत, पार्टीचे अध्यक्ष सदानंद शेट टणावलेजी, तशेंच फोंडेचे आमदार आनी कृषी मंत्री रवी नायक, तशेंच जे मोलादीक अशें म्हाका जो तेंको दिल्लो सगळे जे आमचे BJPचे पयलींचे कार्यकर्ते सुनील देसाय, तशेंच बाकीचे आमचे जे पदाधिकारी जे पार्टीचे आसा, तशेंच युवा मोर्चाचे. Like Ashman, it was like neck to neck. It's not so easy what I thought, but at last we crossed it. It will be very fast because the center also is there and the state also is there. So my father also is minister, so we will able to do fast whatever development is concerned. जे जाल्यार म्हणजे जे हांवें गेली 5 वर्सां काम केल्लीं ती लोकांनी पळयली. कोवीड टायमाक जी हांवें सर्वीस दिल्ली ती लोकांनी पळयल्ली. लोक विसरून आशिल्ले आनी लोकांनी जी हांवें कामां केल्ली पळय तेंच काम पळोवनूच म्हाका लोकांनी इतलो लीड मेळ्ळा. म्हणजे तुका मतदारांक कितें म्हणपाचें आसा? मतदारांक इतकेंच सांगपाचें आसा, जो म्हाजे जो मतदारान म्हाजे विश्वास दवरला आनी तो हांव केन्नाच तोडपाना. तो विश्वास हांव परत काम हेज्या लास्ट टायम केल्ले पेक्षा तेज्याकूय डबलीन कामां करून हांव तेंका दाखयता.